वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी आणि मस्त अशी आसतलीच। आयचो थंबनेल टायटल पण तुमका कळत आसतले की आम्ही कितली मस्त मजेत अशी आसा। हांव तर खूपच एक्साइटेड आसा आणि खूपच हॅप्पी आसा। सो तुमच्या माइंडान क्वेश्चन येयलो की काल हांव गेल्ले घरा, म्हटल्यार काल तुमकां हांवें सांगले की तुमच्या खातीर एक सरप्राइज आसा, सो हांव घरा वता म्हणून। तर तुम्ही म्हणटली सरप्राइजाचें कितें जालें, तूं रिटर्न हांगा कशें पावलें का म्हणून। तर रिटर्न हांगा पावना, हो जो तुम्ही व्हिडिओ आयज पळयता पळय न्हू, तो हांवें घरा वयच्या एक दीस पयलीं शूट केला। म्हटल्यार हांव अजून घरा वचूना, हांव हांगाच आसा। घरा म्हटल्यार माच्या घरा। खूब जाणां कन्फ्यूज जाता हांव घरा घरा म्हणटा की खंयच्या घरा बद्दल उलयता का म्हणून। तर हांव सावड्ड्या अजून वचूना माच्या घरा म्हाज्या, हांव फाल्यां वतलें। सो आता हो जो तुम्ही व्हिडिओ पळयता तो हांवें एक दीस पयलीं शूट केल्लो, सो ताका लागून तुमकां हांव आयज घरा कडेन दिसता। तर तुम्ही म्हणटली बॅग पॅकिंगाचो थंबनेल घातला, फोटो घातला बरो बॅग पॅकिंगाचो, खंय वता का म्हणून। खंय वता हे बी तुमच्या खातीर सरप्राइजीस। लास्ट टायम बी जेन्ना हांव अशें करून खंय भायर भोंवपाक गेलें तेन्ना बी तुमकां हांवें अशें सरप्राइज दवरलेलें, एक इंट्रस्टिंग असो हे क्रिएट करून दवरलेलें की खंय वता। आतां बी तशेंच आसा। जस्ट न्ही आयज तुमच्या वांगडा हांव पॅकिंगाचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शेअर करता। आता इतलें सांगता, म्हटल्यार सगळे डिटेल तुमकां कळटले, कितल्या दिसा खातीर वता, कशें वता, कोण कोण वता, सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करता। फक्त इतलेंच की खंय वता, खंय खंय वतले, खंय वता आनी खंय खंय वयतले हे न्ही तुमकां जशे जशे व्हिडिओज येतले पळय न्हू तशें तशें कळटले। म्हळ्यार जशे जशे आमी प्लेसीस विजीट करतले पळय तशें तशें तुमकां कळटलें। हांव एट अ टायम तुमकां सांगना की हांव खंय खंय प्लेसीर वता ते। खूबशे नवे प्लेसीस आसा जे हांव बीन विजीट करतले, म्हळ्यार हांव बीन अशे खुबशे प्लेसीस अशे हाजे कडेन हांव बी आजून पयलीं पावना, आनी थोड्योश्यो प्लेसीस अश्यो बीन हाजे कडेन हांव खूब पयलीं पावलें, जावं रिसंटली पासून पावलां। बट तुमच्या खातीर खूब असो एक्साइटमेंट आनी इंट्रस्टिंग असे व्हिडिओज जे आसा पळय ते आतां फुडें येत रावतले। सो तुम्ही जर कोणी माझं चॅनल बी अजून सबस्क्राइब करून आनी जाल्यार चॅनल बी सबस्क्राइब करात। खूब इंट्रस्टिंग असे व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते तुमच्या खातीर येत आसतले आतां फुडें फुडें। तर सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार आमी खूब 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 टायमान खंय भायर सरता। फाटल्या दिसांनी हांव पळय कंप्लेन करत आशिल्लें, तुमकां बी सांगत आशिल्लें की कितले दीस जाले आमी खंय वचूच ना, इतले संडे येवन गेले, एक संडेक आमकां भायर सरपाक मेळना, एवरी संडेक एका कितें ना कितें कामां येता, अशें करून म्हाजे कंप्लेन ज्यो आशिल्ल्यो पळय ते चालूच आशिल्ले। सो हो बीन म्हणपाक लागलो चल तूं एवरी टायम कंप्लेन करता की तुका खंय व्हरना संडे संडेक अशें म्हणून। तर आतां तुका फक्त संडेक न्ही तर फूल विका खातीर भोंवडून हाडटा असं म्हणपाक लागलो। एक्चुअली फूल विकाचो असो म्हाजो प्लॅन ना सद्याक तरी, पण हो म्हणटा की चल एक 4-5 दिसा खातीर तरी खंय या अशें म्हणून। आतां भायर खंय गेले म्हणटकीर 4-5 दीस हे मिनिमम वताच। एक दिसा खातीर वचून येयल्यार त्या वेकेशननी स्टेकेशन जाता मागीर। सो म्हाजो वेकेशनाचोच मूड आसलेलो, म्हळ्यार हेणें सांगतकीर म्हाका मूड येयलो वेकेशनाचोच। तर म्हटलें चल एक 2 दिसा खातीर नाका, वता ती सारकीच। सो चलात तर चड म्हाजी बडबड काडिना आनी पयलीं म्हटल्यार पॅकिंग जी आसा पळय न्हू ती करपाक स्टार्ट करता हांव। सो चलात पयलीं पॅकिंग जी आसा पळय न्हू ती करून घेवया। ओके, त्याच्या पयलीं न्ही हांव कपडे बी म्हाजे थोडेशे आयन करपाचे आसा, प्रेस करपाचे आसा। ते कपडे बी म्हाजे आयन करून घेता, सगळे कपडे बी प्रेस करून घेता आनी मागीर पॅकिंग जी आसा पळय न्हू ती स्टार्ट करता। सगळें लागीं करून तर घेतलां हांवें, म्हळ्यार खंयचे खंयचे ड्रेस व्हरपाचे कितें का सगळें एकठांय करून घेतलां। सो पळोवया, पयलीं आयन करता, सगळें रेडी करता आनी मागीर पॅकिंग करपाच्या टायमार तुमकां दाखयता कशें कितें पॅकिंग करता, कितें कितें व्हरता ते सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करता। सो चलात मेळया एक थोडेशे वेळान। सो हे पळयात हांव हांगासर कपडे जे आसा पळय न्हू ते हांवें आयन करून घेतले, म्हटल्यार जे जे कितें कपडे आयन करपाचे आशिल्ले पळय ते आयन केले आनी हे हांवें हांगासर म्हाजे बॅग जे आसा पळय ते काडून घेतला। मोस्टली कशें आसतलें जाणा पयलीं की कपडे जे आसा पळय न्हू ते आमी एकूच बॅगांनी पॅक करताले, म्हटल्यार कशें की एकूच बॅग आसतलें आमचें आनी तितून हांव न्ही दोगांयचे कपडे एकूच कडेन पॅक करतालें एडजस्ट करून, कित्याक की कॅरी करपाक बेजारनी अशें म्हणून। बट ह्या खेपी हांवें चिंतलां की ना, दोगांयले कपडे जे आसा पळय न्हू ते वेगवेगळे पॅक करतले अशें म्हणून। आनी जे पळय हांव कारवार गेल्लें कितें तरी हाडपाक, तुमकां म्हटलेलें पळय हांवें की ना ते सरप्रायज तुमकां मागीर दाखयता म्हणून। तर हे पळयात हे बॅग ते जे हाडपाक हांव गेल्लें। सो हे अशें बॅग आसा, प्लास्टीक बॅग जे येता पळय न्हू कॅरी करपाक कपडे बीन, ते बॅग घेतलेले हांवें म्हाका जाय तसले।
म्हटल्यार इतलो टायम न्ही घेवपाक म्हाका मेळत नासलें म्हाका जाय तसलें. सो ती म्हाका प्लेन ब्लू कलर रेड कलर प्लेनान येता म्हाका तशी नाका आशिल्ली, म्हाका मातशें कितें तरी प्रिंटेड जाय आशिल्ली. सो लास्ट टायम बी जेन्ना आमी गेल्ली पळय न्हू भोंवपाक तेन्ना कोल्हापुरा बी हांवें सोदलेलें म्हाका मेळूना. सो आतां हें कारवारच्यान हांव घेवन आयलें म्हाका जाय तशें. तर हितून न्ही हांव म्हाजे कपडे घालतलें. ऑब्वियसली न्यू आसा म्हणटकीर हांव म्हाज्या खातीरच दवरतलें हें बॅग आनी म्हाका जाय तशें म्हाजें म्हळ्यार म्हाका जाय तशें हांवें चूज करून घेतलां म्हाज्या पसंदाचें. म्हणटकीर तितून सगळे कपडे कितें आसा ते म्हाजे आनी ओल्ड जे आसा पळय न्हू ते तेज्या खातीर. तर दाखयता तुमकां. हितून पयलीं हांव म्हाजे कपडे जे आसा पळय न्हू ते घालता. कशें घालता कितें घालता ते दाखयता. बॅग फूल पॅक तर जावचें ना, बट एक सायडीच्यान कपडे एक सायडीच्यान कॉस्मेटिक्स आनी कितें कितें जे टॉयलेटरीज जे कितें आसा पळय ते सगळे घालतले. सो चलात बॅग पॅक करपाक स्टार्ट करया. सो कपडे म्हटल्यार न्ही हांवें सगळे मोस्टली न्ही कुर्ता आनी कुर्ता सेट जे आसा पळय न्हू तेच घेतल्यार पंजाबी सूट्स एंड ऑल. सो तेच हांव हें करता. साडी बीन ज्यो आसा पळय त्यो हांवें घेवना. सो हो म्हजो फर्स्ट ड्रेस जो तुमी पळयला आसतलो. मोस्टली अशे कपडे आसा जे एक एकदां बी घातले, थोडे अशे कपडे आसा जे हांवें घालूना. सो हे म्हाजे कुर्तास आनी ते सगळो सेट कपड्याचो दवरता. आनी हे हांगासर जीन्स आनी टॉप्स टी शर्ट्स ते सगळे. अशा रितीन ह्या एका सायडीन हांवें सगळे कपडे जे आसा पळय म्हाजे ते घालून घेतल्या. सो आनी एक ड्रेस उरलो म्हाजो, ही तेजी वयली पॅन्ट आनी हो कुर्ता. सो हे सगळें हांवें घातलां. आनीक नेक्स्ट न्ही आतां हांव ह्या सायडीच्यान म्हाजे हे आसा पळय न्ही कॉस्मेटिक्स एंड ऑल ते सगळे घालता. सो तितून भितर न्ही फर्स्टली हे हांगासर हो जो पावच आसा पळय न्हू तितून हे सगळे म्हाजे म्हटल्यार कोम हेअर एक्सेसरीज ते सगळे आसा. सो तुमकां आनी सगळे भायर काडून दाखयना हांव. सो हे म्हाजे फेस शीट मास्क जे येता पळय न्हू ते ट्रॅव्हलिंगाचेर स्कीन ड्राय पडटा न्ही तेका लागून म्हाजे ऑलरेडी स्कीन ड्राय असले कारणान हे लागताच म्हाका. सो एकूच घेतला हांवें, टायम मेळत ना मागीर थंय करपाक. हे फेस टिश्यू. सो कितें तोंड बी पुसता आसतना लिपस्टीक रिमूव करता आसतना लागता. तिकळ्यो म्हणात, फेस वॉश दाखयता तुमकां सारकें डिटेल. होप करता की तुमकां सारकें दिसता आसतलें म्हणून. सो ऑलरेडी हांवें पॅक केल्लें, बट तुमकां दाखयता हांव कितें कितें कॅरी करता तें. तर हे हांगासर न्ही हो म्हजो सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार फेस वॉश. हितून न्ही हांवें सगळी म्हाजी इयरिंग्स जी आसा पळय ती घालून घेतल्यान. ही पळयात वरायटीज आसात इयरिंग्साची. सो ही इयरिंग्स. नेक्स्ट हे हांगासर घेतला शू क्लिनर. हेका लागता आनी थंय म्हणटा बरें धुवपाक बी मेळना शूज. सो तेका लागून शू क्लिनर घेतला. हे कॉटन पॅड्स लिपस्टीक रिमूव करपा खातीर. मेकअप तर हांव करच ना. नेक्स्ट ही हांगासर बिंदी. त्यो तोंड धुले म्हणटकीर परत पडटा आनी त्यो मागीर जायोच पडटा तेका लागून. एक्स्ट्रा हेअर बँड स्क्रंची. नेक्स्ट हे एक हेअर क्लिप घेतला एक्स्ट्रा. ह्यो पिन्स सेफ्टी पिन्स ज्यो साडी न्हेसो ना न्हेसो कॅरी हांव करताच. नेक्स्ट ही 2 बँगल्स घेतल्या. एक्चुअली हांव कुर्तांचेर बी घालना बट स्टील घेतले हांवें 2. नेक्स्ट हो फेस मास्क शीट मास्क. हो फेस टिश्यू आनी ह्यो 2 कोम, एक व्हडली एक बेस्ट पर्सीन बी कॅरी करपाक मागीर टचअपा खातीर. सो हो आसा म्हजो फर्स्ट पाउच जो हांवें रेडी केला. म्हाजे सगळे हेअर आनी एक्सेसरीज म्हणपाक शकता तुमी ते. नेक्स्ट पाउच जो आसा पळय न्हू तितून सगळे टॉयलेटरीज आसता मोस्टली अशे सगळे. सो शॅम्पूज ज्यो आसा पळय न्हू ते हांवें कितें केलें बॉटल्स व्हडल्यो आसा म्हाजे कडेन, बट हांवें अशे करून पाउचीस जे आसा पळय न्हू ते हाडल्या. हे पाउचीस हेज्या खातीर. सो हेका लागतले म्हणल्यार हेका जाय पडटा न्ही तेका लागून. आनी हे म्हाज्या खातीर शॅम्पू प्लस कंडिशनर आनी हेका ओन्ली शॅम्पू. तो कंडिशनर काय यूज करना न्ही तेका लागून हे शॅम्पू, पर्सनल हायजीन, माउथ फ्रेशनर, मागीर टूथब्रश, कॉलगेट, साबण हे सगळे.
सो हितून हे सगळे टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स जे आसा पळय न्हू तेच आसा. कित्याक आतां सकाळ फुडें उठले हो पावच काडलो, ब्रश करप न्हावप धुवप सगळें जाता आनी हितूनच ताका लागून अशें करून सेपरेटली पॅक करून घेतल्या. हितून सगळें रेडी जावपाच्या टायमार ते सगळें लागतले. नेक्स्ट हो आसा तो म्हजो मेकअप पाउच तुमी म्हणू शकता. एक्चुअली मेकअप तर हांव करच ना, स्टील हे पळयात हितून सगळें हांवें अंडर आर्म्स, रोल ऑन हो लिपस्टिक, वॅसलीन लिप बाम पावडर, लिपस्टिक रिमुवरा खातीर हांव हो मेकअप रिमुवर यूज करता मेबलिनाचो तो, मॉइश्चरायझर, आयब्रो पेन्सील इतलेच म्हाजे आनी कांय ना. तुमकां तर खबर आसा हांव काजळ सुद्दां यूज करना, ताका लागून हो म्हाजो तेजो पाउच हो हांगासर. नेक्स्ट जो थर्ड पाउच आसा पळय न्हू तो आसा मेडिसिन्साचो. म्हणजे सगळे मेडिसिन्स जे आसा पळय न्हू ते हांव हितून कॅरी करता. आतां खंय वता तेन्ना मागीर कितें ना अशें क्लायमेट चेंज जालो, सॉरी वेदर चेंज जालो म्हणटकीर थंडी विंडी जाताच न्ही, ताका लागून हे थोडेशे मेडिसिन्स हांवें घेतल्या. थंडेचे म्हणात, मागीर जोराचे हे ते हो एक ऑइंटमेंट कित्याक पांय बी दुखले कितें जालें जाल्यार. सो आनी हे इयरबड्स झिपलॉक बॅगान घालून घेतल्या, हेका जायच पडटा आफ्टर बाथ. सो हेजो एक रेझर घेतला फॉर शेविंग टचअप बीन तेज्या खातीर. आनी बाकीचे जे विक्स म्हणा जावं आनी कसले ऑइंटमेंट म्हणा ते मा कॅरी करतले, जे म्हाजे कडेन आसले ते हांवें घेतला हे हांगासर. नेक्स्ट न्ही हे पाउचान हांवें न्ही हे रेडी केला म्हळ्यार इनर वेअर्स एंड ऑल सगळे. सो हे इनर वेअर्स सगळे म्हाजे दोन्ही हितून. सो हे हांगासर नेक्स्ट हे हांगासर न्ही हांव नायट वियर जे आसा पळय म्हाजे ते आतां तुमी म्हणटले एकूच का म्हणून ना, तर लास्ट टायम जेन्ना गेल्ले पळय तेन्ना सावड्ड्या दवरलेले कपडे नायट वियराचे ते थंयच आसा, ते हाडटले ते मागीर हांव घालून घेतले बॅगान. हे हांगासर न्ही दोन स्पेक्स, एक हेजे एक म्हाजे. सो नायट ट्रॅव्हलिंगा बी बऱ्या पडटा न्ही स्पेक्स, ताका लागून आनी मागीर न्ही म्हाका तकली बी दुखपा लागली न्ही, सो स्पेक्स हे जायच पडटा ताका लागून हे स्पेक्स. ही म्हाजी सेल्फी स्टीक जी तुमकां हांवें पयर लास्ट टायम दाखयल्ली पळय न्हू ती, आनी तेजो चार्जिंग कॉर्ड. सो चार्जिंग कॉर्डा लागून न्ही हे हांवें बॉक्सूच घेतला. हो हांगासर हेअर ड्रायर. आतां हेअर वॉश केले म्हणटकीर हेअर ड्रायर हो जायच पडटा. घरा कडेन म्हणटा तूं हांव नॅचरली ड्राय करता वाऱ्यारूच अशें मानेर केस सोडून, बट ट्रॅव्हलिंगाक जायच पडटा न्ही हेअर ड्रायर. आनी हे स्पेक्स एंड ऑल आसा पळय ते सगळे हांव हितून घालून घेता. हांगा सायडीन जागो आसा न्ही, सो हांगासर अशें करून घालून घेता. आतां हे काढून सायडीन दवरिता पयलीं म्हटल्यार. आनी हे जे बॅग जे आसा पळय ते पॅक करपाक घेता. तर हे आसा सेकंड बॅग जितून हांव न्ही हेचे कपडे आनी बाकीचे जे कितें एसेन्शियल्स आसा पळय न्हू ते घालून घेतले. तर हे तुमकां हांगासर सायडीन दिसता की म्हाजे बॅग हांवें अशें काडून दवरला, अजून पॅक करूना, लॉक करूना. सो हितून कितें जायना जाल्यार तितून, बट हे न्हू एक्स्ट्रा स्पेशियस आसा. सो हितून खूब कितें सामान जे आसा पळय न्हू ते वता. सो पयलीं न्ही हितून हांव पोनाक एज युजल अश्यो प्लास्टिक्स जावं पिशव्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घालून घेता. आतां तुमी खूब जाणां म्हणटली हो वावर कित्याक काय म्हणून, तो हो वावर हेकाच लागून की हे बॅग जे आसा पळय न्ही ते कपड्याचे असले कारणान न्ही, कपडे म्हळ्यार हेका प्लास्टीक बी आसा आनी वयल्यान कपडो आसा, बट स्टील हांव रिस्क नाका अशें म्हणून न्ही हितून पोनाक न्ही प्लास्टीक घालता. कितें उदक लागलें कितें लागलें जाल्यार कपडे आनी पिड्यार जावं नाका. तर हेचे कपडे घालून घेवया. ह्यो हांगासर ह्या सायडीच्यान हेजे जीन्स घालून घेता आनी त्या सायडीच्यान न्ही मागीर बाकीचे टी शर्ट्स एंड ऑल घालून घेता. एक्चुअली न्ही हेचे जेन्ना हांव कपडे घालताले पळय न्ही खंय वता आसतना तेन्ना हांव कितें करताले जीन्स ज्यो आसा पळय न्हू ते रोल करून घालताले. सो जागो कमी लागता म्हणून. आतां जाग्याचें व्हडलें टेन्शन नासल्या कारणान न्ही हांव अशेंच घालता. नेक्स्ट त्या सायडीच्यान न्ही हांव हेजे टी शर्ट्स आनी बाकीचे कपडे जे आसा ते घालून घेता. सो ही सगळी हेची टी शर्ट्स ही एका सायडीन घालता. सो दॅट पॅन्ट जाय जीन्स जाय अशें दिसता पळय तेन्ना ह्या सायडीन काडपाच्यो
कुर्ता आसा टी शर्ट्स आहाय तेन्ना ह्या सायडीन काडपाच्यो. ही हांगासर हे जी बनियान्स म्हणल्यार व्हायट कलर जावं लायट कलर अशे कपड्यांचे तो बनियान्स यूज करता सगळ्या हेचेर न्ही. सो थोड्या हेचेर ताका लागून ही घेतल्या. नेक्स्ट हे हांगासर हो पावच जो आसा पळय न्हू तो हेचो इनर वेयर्स आनी हँकी जे आसा पळय न्हू ते घालून घेतल्या हेणे सगळे. हेणे म्हटल्यार हांवें घालून घेतल्या हितू भितर. सो हे दवरता एका सायडीन. नायट वेयर्स ही एक पॅन्ट आसा. रातच्या मागीर थंडी बी पडटा न्ही ताका लागून पॅन्ट घेतलं तेणे आनी ही तेजी रातचे घालपाचे कपडे. सो हे हांव अशें करून मदीं जागो उरला पळय थंय घालून घेता. नेक्स्ट टावल जे आसा पळय न्हू ते हांवें 3 घेतल्यात. 1 सो 2 आनी हो थर्ड वन जो आसा पळय न्हू हांवें प्लास्टिकान घालून घेतला मुद्दम कित्याक की वॉलो बीन मागीर कॅरी करता पळय न्हू म्हणल्यार अशें न्हांवन जालें की रोखडेच रूम सोडपाक पडटा पळय तेन्ना मागीर ते टावल घालपाक बऱ्याक पडटा. बॅगान घालना ह्याच बट तो खंयी घातलो जाल्यार अशें करून प्लास्टिकान घालून कॅरी करपाक बऱ्याक पडटा न्ही ताका लागून एक्स्ट्रा प्लास्टीक जे आहाय पळय न्हू ते हेकाच घालून घेतला हांवें. नेक्स्ट हे हांगासर एक बेडशीट घेतला. आतां तुमी म्हणटली रुमान तुमच्या बेडशीट्स जावं शॅम्पूज जावं साबण बी मेळनात का म्हणून. मेळटा सगळें मेळटा बट आपल्यांनी आपल्याले थोडेफार गोश्टी कॅरी केल्यो न्ही बऱ्याक पडटा फॉर अ सेफ सायड अशें म्हणून. सो ह्यो हांगासर चादर जाली. आतांचो जर वेदर पळयलो न्ही सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हटल्यार खंयची वस्तू जाल्यार आसा अम्ब्रेला. आतां खंयच्याय टायमार खंयच्याय सिजनाक कसोय पावस पडपाक शकता खंयच्याय जाग्यार. सो ताका लागून फॉर अ सेफ सायड अशें म्हणून न्ही हांव ही एक अम्ब्रेला जी आसा पळय न्हू ती कॅरी करता. यूज जावं ना जावं बट एक आपल्या कडेन आसली म्हणटकीर बऱ्याक पडटा. पावस केन्ना कसो सांगू जायना न्ही ताका लागून. सो हेच्या भायर ह्यो 2 पोटल्यो आसा म्हाजे कडेन. फर्स्ट आसा ही खादाड्याची पोटली जितून थोडेफार बिस्किट्स स्नॅक्स चिप्स जे कितें आसा पळय न्हू ते घालून घेतला. थोड्योश्यो बिस्किट्स आसा ज्यो मदीं अशें दिसले गाडी चलयता मागीर बेजार येता न्ही बसले कडेन भूक लागना जाल्यार पसून बेजार येता ताका लागून हे कॅरी केला हांवें. हितून बनाना चिप्स आनी कसले कसले चिप्स कितें कितें आसा थोडेशे घेतला. थोडे मागीर वाटेर हे सोंपले की मागीर वाटेर घेवपाचे. फ्रुट्स बीन ते सगळे वाटेर घेवन खातली आमी. सद्याक हे हांवें घरा कडल्यान कितें तरी कॅरी करपाकूच जाय न्ही अशें म्हणून हे कॅरी केला. नेक्स्ट जी पोटली आसा पळय न्हू तुमकां दिसता ती आसा ही पोटली. हितून आसा आमचे सगळे सॅन्डल्स शूज ते सॉक्स बी जे आसा पळय ते हांवें हितून कॅरी केल्या. हे पळयात शूज कॅरी केल्या आमकां दोगांकय आनीक फॉर अ सेफ सायड अशे स्लिपर्स जी आसता पळय ती कॅरी केल्या. बऱ्याक पडटा न्ही अशें म्हणून. म्हाजी जी स्लिपर्स आसा पळय ती ऑलरेडी कारीन आसा. कारीन म्हाजे स्लिपर्स सॅन्डल्स जी आसता पळय ती कितली मेळटली तुमकां घरान आसा तितली कारीन मेळटली 2-3 जोडी तरी. तर थोडे आतां म्हाका कारींतल्यान काडूंक जाय. काडटल्यान 1-2 जोड्यो जे आसा पळय ते दवरतल्या आनी एक घालून वतल्या. सो ताका लागून हांवें फक्त म्हाजे शूज जे आसा पळय तेच हांगासर हे बॅगान कॅरी केल्या. सो कपड्या भितर आनी हे मागीर घुसपागोंद नाका न्ही ताका लागून हे सेपरेट बॅग आसा त्या बॅगानच हांवें हे घालून घेतला. तर मा आपल्या बॅग जे आसा पळय न्हू ती थंय पॅक करतली. आमी आतां वतली हांगाच्यान घरा वतली आनी घरा कडल्यान माक घेवन वतली. तेन्ना मा कडेन थोड्योश्यो गोश्टी आसा ज्यो हांवें थंय तिका काड म्हटल्यार सो ती पॅक करून दवरतली. सो ते घरा वतली पळय न्हू तेन्ना मागीर दाखयता तुमकां की मान कितें कितें पॅक करून घेतला ते मागीर न्ही तुमकां जेन्ना आमी वतली पळय त्या दिसा कळटलें की आमचे कडेन कितें कितें सामान आसा तें. सो आनी तुमी म्हणटली हे हांगासर कसले कपडे दवरल्या काय म्हणून. तर हे कपडे जे आसा पळय न्हू ते आसा आमचे घालून वचपाचे कपडे. सो ज्या दिसा आमी घरांतल्यान भायर सरतली पळय न्हू ते कपडे न्ही हांवें बॅगान ते पॅक करून. सो हेचे कपडे टी शर्ट्स आनी जीन्स आनी हे म्हाजे कपडे कुर्ता आनी सेट हांवें आयरन बी करून दवरला. सो सेपरेट हे हांव प्लास्टीक बॅगान घालून कॅरी बॅगान घालून कॅरी करतलें. सो आयची आशिल्ली ही म्हाजी बॅग पॅकिंगाची व्हिडिओ. तुमकां आवडली का ना आवडले ते बी कमेंट करून सांगात. कितें कमी जास्त आसा जाल्यार कमेंट करून बी सांगात की सो दॅट म्हाका नेक्स्ट ट्रीप जी आसा पळय ती म्हाजी इजी जातली. सो चलात मेळया फाल्यां असोच नवो इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेवन. वेकेशन सिरीज जी आसा पळय ती म्हाजी फाल्यांच्यान चालू जातली. सो म्हाजी वेकेशन सिरीज जी आसा पळय ती बी पळोवपाक विसरनाका.
आता ती सिरीज म्हटल्यार कितले पार्ट्स जातले खबर ना म्हाका, कितली जातले ते. सो पळोवया कशें कितें ट्रॅव्हल करता, कशें कितें शूट करप जाता तेजेर डिपेंड आसा. सो चलात मेळया वेकेशन सिरीज घेवन फाल्यांच्यान. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.